ब्लॉग करचे टाइम उठल्यावर तुक मारता केनकेनला कलशी स्माइल करतो शांत कधी करू मेसेज आहेत कसे की पार्सल आहे ओ ये ओके ये कसं ते पावडर ॲक्च्युली तो हात कमी सांग असताना कसं मंचुरी असणार अच्छा पावडरच ऐकू हो देवा व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग आणि पुन्हा की गुड मॉर्निंग घंटे जले 9:33 जस्ट उठेला रात्री न्हिदसान वेळ झालो कसन गरम स्टार्ट झाला मेगला हांगा कसं पुरो हुक्रोम पडला हेबला म्हाका कसना गरमी असना सहन जायना ताजे खातीर म्हाका एवरी इयर जावचें ह्या फाटी चिक्केत चड जाला ताजे खातीर हांव असना वता वच्चे असना चिक्के ऊन करता पडटा कसं करचें वच्चाक लागता आनी हांव जस्ट आतां पळयत असेल की ते कसं ते इलो अरे अरे काय बोलची ते कसं ते इलोन एल नियॉन कसं की ते हीट वेव असना म्हाका दिस प्रोनाउन्सिएशन करचें येना प्रॉपरली ते कसं ते करून ते हीट वेव ते कसं ते सांगता असेल की असना ते मॉन्सूनाक इफेक्ट करते की कसं होतो कसं जाता या पटी गोतना ते मस्त हीट वेव्स आणि पुरा येत असत की मेगला हालत कसं जातच म्हाका कळट आणि त्या दनपार बाळा मग वच्चा काय असतं घरकडे वयसं जायना तर तुमकां तसं काल येताना हांव वचना तांदूळ हाडचें विसरलो तर बाकीचे पुरो हाडलेले नाजाल्यार आमकां कसं की पोळ कसं की करता आशिल्ली तर आतां हांव फोव करता असो आमाक गेले चलता काही काल फोव हाडलेलो ब्रेकफास्ट रेडी गाईस ओके गाईस हांव आतां भायर सरला थोडें काम करता आशिल्लो कसं सांगचें केन्ना एकच वत असं न्हू मागीर आतां 5 कडल्यान क्लास लास्ट मोमेंटाक कॅन्सल जाल्ले आतां कसं एडजस्टूय करचें जाय न्ही म्हाका म्हळ्यार हांव एडजस्ट करचें ट्राय केलें जाल्यार बट मेगेल दुसरे स्टुडंटाक ट्यूशन असते आणि 5 घंटा क्लास जाले तागेले एग्जाम असते आता अशींची म्हाका 1 घंटा अशी टायमपास करता तर आतां हेंची अशींची पळयतस कसन करची करून आलोचन करतस मुंबई मस्त डेवलप जातस हे आपल्या मेट्रो आतां हे बँड्राचे मेट्रो सुपर पुरा चेंज जातस ते बड़ा मुंबई छंद दिसतं ना अंग दाखवून अंग आता चहा पिवचार आपला मस्त गरम जातच पुरा अंग पुरा चिक म्हणल्यार पुरा चिकट जाला अंग तर चहा घेतला हांगा हांव अशें जी टायमपास हाका जेवण घेतला मला नाका नंतर खावची नको करून ताजे खातीर हांव लेखले की जेवण खाल्यार लायक न्हू कॅल्शियम असतं की तूं फायबरय असता आता उरी कडलो म्हणचे न्हू हांगा चना म्हणजे आतां गांवांत उरी काडला ते कन्नडान देता आमचे कडेन आतां कसं सांगता कळना चोणोची न्हू भाजिलो चोणो गायस हे झाडां पळय कितले आंबोली आयल्यो पळय मग आमी हांगा काडचा जायना आमगेले न्ही लंचाक लायक काम येतालें जाल्यार म्हाका कितें छंद दिसता न्हू कलर स्कायचे पुरो ऑरेंज आनी ब्लू सॉलीड दिसता चलो आतां घरकडे वचोन अम्मान सांगलें की येताना तांदूळ हाडी फाल्यां कसं की पोळी कसं करता आसा आनी दूध हाडचें सांगलां तर अम्मा म्हाका तांदूळ जेवक आशिल्लो आतां घेतले आनी हांव दूध घेता मात तें दुखता गायज मागीर म्हाका दिसता हें शेक्या निमित्त दिसता तर दूदय घेतलें हांगा कसं गरम आशिल्लें आनी म्हाका दुखचें लागलें हें पुरो अंग दुखता असो कळना गेला कसं लायक अम्माक आतां जेवच्या बसता असो पळय खाता तिणें कसं केला दनपार तिणें आसना मसुरीची रंदय केलेली हो ॲक्च्युली दनपार तुमकां दाखयली म्हळ्यार हांव मस्त गडबडीत आशिल्लो वच्चाक तर ह्या दनपारी मसुरी रंदय केलेली तिणें 1 नंबर आनी चपाती केला आतां तिणें जेवया तर चिकन नावन फ्रेश जाल्लें मेगला हत्ता कसं हें पळय कशें जाल्ला पळय उकरूम म्हाका लायक जायना ही वतान वचून आसना पुरा तांबडो जाल्लो आतां हें जें सांगचें म्हाका हें आसना बद्दल लायक जायना हांगाय तशें जालां आतां ठीकच वचो सोबताक मेळचें होता आनी बाब्बाक मेळचें होता आनी पळोवया आतां कसं करता सकाळना कोणा बाब्बाक मेळणीच वचून तर वचा आतां वचून एन्जॉय करया बाब्बा लट्टू मजा करया तर हांव आतां घर कडेन आयला आनी हांगा बाब्बा लट्टू तावलो टायमपास करता आशिल्लो आतां तो न्हिदला हांव ओगोर उलयता असो ना जाल्यार तो उठयता थावळ आसना टायमपास करता आशिल्लो आतां लट्टू मजा येता तो आयकोन न्हिदला आतां आमकां ब्लॉग करचें टायम मेळना उठयतोच उठल्यावर तुक मारता उठयतोच तो हांव थंय पळयताच ताका पळय काय ना उठाय ना ओके आता डीप स्लीप असतो
तोंड लायक न्हिदत नव्हे एकदम अशी क्यूट दिसता म्हाका अशी दिसता की कितले लाड येता ताका अशी दिसता ताका अशी मस्त पप्पी दिवं आनी चाबू हांव येस ना अशी अमदां ताका पळयतस केन्ना लायक खंयच अशी स्मायल करतस निदान तूं हसता कोणाक पळोवन पळय तांतू भितर ताका कडल करूं मजा येता न्हिदले वेळार पण बाप उठायत म्हूण भंय करता म्हाका शांत न्हिदले वेळार लायक जाता ताका अशी कडलिंग करूंक ताका 10 दिवस जाल्ले डे 10 वय छंद बाबूज ग्रोईंग आमगे क्रेडल रेडी जाला वय 2 दिसान 2 days टू गो 2 days म्हाका एक सांग तावल म्हाका एक वॉट्सॅपार म्हाका मेसेज आयला कसन की पार्सल आयला कसन तें अरे ते पावडर पफ म्हणून मिमीचे खंयच पुरा मिमीचे गेले खंयची ते दवरला पण ओ ये वे ओके हे कसन तें पावडर अरे काय ना पावडर लावची ते डब्बो कंडो अय्यो कंडो आणि ते puff. अच्छा तशी वे पफ म्हणल्यार तूं सांगता हांव ते खावची पफ तो खातो वे अरे म्हाका तागे खातीर कसं हाडतले तागेल खातीर हांव लेकली मेगेल खातीर हाडले की पफ अशी लेखली हांव तो केक हे हांव पावडर पफ हाडला अच्छा ह्या पावडर पफ आहे मला त्या पावडर घालच्या खातीर ताजी मागीर ताका डब्बो. ओ अच्छा ये वे ओ अरे यार तशी वे ह्या कमी सान आसतना कसन म्हणची गो तस वे पावडर अगोंडो हा तेजी अच्छा पावडरच ऐक्यो देवा पावडर घातला ताका लायले यूज केले होई वे अच्छा लायकच गो हे आम्ही हाका ना सान आसता प्लास्टिक BPA फ्री असं म्हण लायक क्वालिटी प्लास्टिक अच्छा लायक क्वालिटी प्लास्टिक वय ओके बेस्ट सॉलिड दवर आता काढून दवरता आवाज कर नका हां सॉरी हें आसा ना सान आसतना स्टील डब्यात दवरता होय स्टिला डब्या रे होय घरकाड आसता ते आमगेले आमगेर कडे स्टील डब्यात दवरता आता पुरं नवे आयला नवीन काय ना एक टाईप करचे 2 मिनिट भितर येत 2 मिनिट नाही एक दिवस 1 दिवस भितर येता त्यांचे उलगतेस कसं ना या पावडर पफ नवे आता मागीर पळयता हें आतां ओल्ड स्टायल म्हणल्यार ओल्ड स्कूल खाली नांव नवेची दिला तितलेच पावडर पफ ना तुका गोत ना आमकां गोत असं कसं ना पावडर पफ म्हणा कसं तुका आत्ता कळलो ना बा म्हाका पुढे हांव हाडला आता सर्च कोण केलं सर्च नाही सांगता ऑर्डर दिवची पण गोत असेल पफ करून पावडर पफ म्हणटा ती हांव सान दुखून ताका पफ म्हणटा होय वे म्हाका गोत नाशिल्लें हांव शाळ दाखोवन म्हाका आयकलां पावडर गोंडो तितले गोतस म्हाका कोण ना ताजे खातीर हांव गोंडो न्ही हांव उंडो जायता स्कुलान तूं होय पफ म्हणटाशी जायता ओड काम केलें वे तूं कॉन्वेंट योवय कॉन्वेंटाक जमकला काय शिक्क न्ही ते हांव शिकनी ताजे खातीर आज व्लॉग करता आनी अरे म्हाका कमेंट आयला हांव म्हळ्यार कसं ना कोंकणी लायक कोण शीक कोंकणी लायक कोण उलय काय शीक फस्ट काय हांव वच न्हय लायक शिकलो जितले येता तितले उलयता हागेल कोंकणी लायक ना जाल्यार हांव तर उलोवचें नाका हांव हिंदी उलयता हांव त्या मायेक सांगलां माई एक काम करी तूं एक लायक करून एक व्हिडिओ तयार करी म्हणजे तुवें अपलोड करता राव म्हळ्यार चिके एफर्ट्स घाल कोंकणी क्लासीस काडी होय कोंकणी क्लासीस काडचे होय ना येस एंड वी विल जॉइन होय आमी जॉईन कसं आमी पळयता ती आमी शिकतले तुमगेले दोकान हय एक पटी व्हिडिओ काडून एफर्ट्स घालून पळय मागीर कळटा ना येस इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टास्क नाही डिफिकल्ट ना अरे फस्ट ट्राय तो करून पळया मागीर ते डिफिकल्टी मागीर येता ऑल द बेस्ट मागीर आमी कमेंट करता पहिला बाब आनी शुभदा न्हिदले आतां म्हळ्यार शुभदे मस्त थकलेली सकाळ नको आनी बाबूय न्हिदला ताजे खातीर तिवूय न्हिदत सांगलें तिका मात दुखचें लागलें करून जेन्ना तो न्हिदत आसतना तुवें न्हिद म्हळ्यार ती कांयची रेस्ट म्हणटाला ताजे खातीर हांव मागीर आतां घरा कडेन आयलो आनी येताना आतां रेस्ट करता आसा ती आनी येताना हांव एक रील पळयता आसा मुंबईन तूं पयलीं न्हू एक फॅमिली आसा 4 जाण आशिल्ले त्यांनी गेली कशी करता आसता त्यांनी कसन की वॉटरमेलन खाल्लें न्यूज चॅनलान तूं त्यांची चालस न्यूजान तूं वॉटरमेलन खावन मागीर तांकां कसन कांय नाच जाल्लें इमिजिएटली हॉस्पिटला व्हेल्ली खंय मागीर 4 जाण गेली आतां कसन गो तूं कसन जाता ह्या देशांत आतां रिपोर्ट येयली वॉटरमेलन निमित्त की आनी त्यांनी कसन बिर्याणी खाल्लें ताजी निमित्त की कांय करता त्या दोनी
फूड जावन वचना कशें की प्रॉब्लम आसा ते आतां रिपोर्ट येतलो ते आतां बापरे आतां वॉटरमेलन खावचें म्हळ्यार भंय करतात ते कसन फ्रूट खावचे कळ्ळें इतलें अडल्ट्रेशन जालां इतलें मिलावट जालां इंजेक्शन घालून कसन करता तें म्हाका कळना अयो देवा कसन खावची आमी म्हाका कळना आतां अशी हालत जाला आतां कशी आतां आयडेंटिफाय करचें खंयचें ऑर्गेनीक आसा खंयचें ऑर्गेनीक ना देवा वयरी बोरोस करच्यो न्ही कसान आनी हांवें लेखलें की आज वगी न्हिदता म्हळ्यार म्हगे ब्लॉग आनी आसा आज वगी कंप्लीट केलें हांव चलो आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां परत जेन्ना आमगे व्हिडिओ पसंद आयलें प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल